ओके, तुमका एक लेटेस्ट अपडेट दिता। सकाळी जो एसॉल्ट जाल्लो रामा काणकोणकर जो एक्टिविस्टाक मारलेलो, तितून आज पणजे पुलिसेन 6 ते 5 जाणांक आता अरेस्ट केल्ले आहा। आता थोड्याच वेळान ते हांगा पुलीस स्टेशनार पावतले। ते 5 जाण अरेस्ट केला, तितूंतले 5 जाण हे गोंयानूच तांकां ट्रेस केला आणि तांकां आता धरल्या, अरेस्ट केल्या आणि तांकां थोड्या टायमार आता हांगा पणजे पुलीस स्टेशनार हाडटले। तेंचे एक्युजाची नांवां म्हटल्यार पयलो आहा तो एंथनी नदार, हो रावपी सांताक्रूजचो, ताका पयली हिस्ट्री शिटर तो पयलो मेन एक्यूज। दुसरो फ्रांसीस नदार, होय दुसरो सांताक्रूजचो, होय हिस्ट्री शिटर। आनी मॅन्युअल आरावजो, हो बी सांताक्रूजचो। मागीर मनीश हडफडकर, तो बी हिस्ट्री शिटर। आणि सुरेश गुरुदास नायक, हो परवडच्यान। हांकां 5 जाणांक 6 ते 5 जाणांक हांगा अरेस्ट केल्या आणि हे सगळे चडशे हे सांताक्रूजचे तांकां आता अरेस्ट केला आणि 6व्याक अजुनूय ते ट्रेस करतात, पण अशें म्हायती मेळटा की 6वूय तांकां ट्रेस जाला आणि थोड्याच वेळान ताका अरेस्ट करतलो म्हणून कळटा। परत एकदा तुमकां अपडेट दिता। सकाळी जो एसॉल्ट जाल्लो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकराचेर, थंयचे आता तितले 6 जाण एक्यूज आहा, तितूंतले 5 जाणांक पणजे पुलिसेन अरेस्ट केला। आता आमकां अपडेट मेळ्ळ्या ती म्हटल्यार पयलो जो एक्यूज आहा तो एंथनी म्हणून नदार, हो सांताक्रूजचो। दुसरो फ्रांसीस नदार, हो बी सांताक्रूजचो। मागीर तिसरो मॅन्युअल म्हणून एक सांताक्रूजचो, प्लस मनीश आणि सुरेश, हे टोटल 5 जाण एक्यूज। हे चडशे हे सांताक्रूजचे भुरगे, तांकां आता पणजे पुलिसेन आता अरेस्ट केला आणि थोड्याच टायमार आमी हांगा तांकां हाडटले, तेन्ना आमी परत तुमकां लायव्ह घेवन येतले। सांगला त्या प्रमाणे 6 ते 5 एक्यूज हे पणजे पुलिसेन आता अरेस्ट केला इन रामा काणकोणकर एसॉल्ट केस। आता थोड्याच वेळान तांकां हाडटले हांगा। जशी अपडेट तुमच्या कडेन आमी घेवन येत रावतले, आता तांकां हाडटले तेन्ना आमी परत तुमच्या कडेन लायव्ह घेवन येतले। सो आता तुमकां अपडेट दिता रामा काणकोणकराची। सकाळी जेन्ना एसॉल्ट जालो तेजेर, तेन्ना GMCन ताका एडमीट केल्लो, कॅज्युअलिटीन आहलो, ताका इंजुरी भरपूर आसली। मात ताका आता कॅज्युअलिटीन तांकां आता 110 आता तांकां भितर ट्रान्सफर केला, प्रायवेट रुमान तांकां दवरला। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण की ताका वयल्यान इंजरीज आहा, भितरल्यान आता एक्सरे आमच्या कडेन पावला। एक्सरेन तरी अशे मेसेजी येता की भितरल्यान काय दुखापत जावंक ना, पण भायल्यानूच ताका माल लागला म्हणून कळोन येता। आणि सद्याक तो आता स्टेबल आहा, उलोवपाच्या कंडिशनान आहा। पण आमी 2-3 वरां पयलीं आमी ट्राय केल्लो थंय भितर वचपाक, पण तेजे कंडिशन तशें तो अनकॉन्शियस आसलो, काय उलयनासलो। पण आता आमकां अपडेट येयल्या की रामा काणकोणकर हो स्टेबल आहा आणि ताका भायल्यानूच इंजरी जाल्या अशें कळोन येता। शिरीश जशे अपडेट जशी येयली तेन्ना ऑपोजिशनांनी हो इशू मातसो असो लावन धरलो। तेंचें म्हणणें आहा की गोंयच्या पुलिसेक कोण भियानासतना हेदे व्हडले जो आज एसॉल्ट केला, हो पुलिसाचो भंय तांकां ना कसो, तेज्या खातीर जे चडशे ताका ऑपोजिशनांनी सपोर्ट केलो। पुलीस अशें करता म्हणून। सेकंड जो गोविंद गावडे आसलो, तेंच्यांनी सुद्दां म्हटले गोंयची लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी ही कॉलेप्स जाल्या म्हणून तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो। आता थोड्याच वेळान परत तुमकां सांगता, परत आता लायव्ह तुमकां घेवन येतले आमी। जेन्ना एक्यूज हांगा पणजे पुलीस स्टेशनान हाडटले तेन्ना आमी तुमकां लायव्ह घेवन येतले। परत एकदा सांगता, 6 ते 5 एक्यूज हे पणजे पुलिसेन आता धरला रामा काणकोणकर एसॉल्ट केसीन। शिरीश कुंकळकार वांगडा हा ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।